थंयच्यान आमी दुसरे टॉपिकाचेर या तो म्हळ्यार शेक पॉलिसीचो आनी ताजे प्रचंड सध्या बोवाळ चल्ला इतले की स्वता मंत्री एग्रेसीव जाल्यात टू एन एक्सटेंट की मंत्र्यान म्हळें की लोक सदांच विश्वासात घे म्हणटात आतां सद्याची कॉन्ट्रोवर्सी पयली जाल्यार आपण इल्ल्या चडूच विश्वासात घेतले आनी चडूच विश्वासात घेवन आपल्याचेर ही परिस्थिती आयली अशें आपल्याक दिसता इतली म्हणपा मेरेन पाळी आयली. कोण बरोबर शेक पॉलिसीच्या ह्या वादा भितर? कारण सरकार म्हणटा आमी इतलो कन्सल्टेशन प्रोसेस केला इतली एंगेज केल्यात स्टेक होल्डरांक आनी कितें करूं? प्रमोद आतां पर्यंत विश्वासान घेवपाची प्रक्रिया जर आमी पळयली सरकारची जाल्यार ती कशी की सरकार पयलींच डिसायड करता आपल्याक कितें करूंक जाय तें आनी मागीर लोकांक विश्वासान घेता म्हणजे विश्वासान घेवपाचें एक नाटक तयार करता. हें आमी खुबदां हें पळयलां. आतां हाचो अर्थ सरकारूच सदांच चुकता आनी स्टेक होल्डर केन्ना चुकना अशें ना. पूण कितें जालां प्रमोद की आतां पर्यंतची आमची कार्यपद्दती जर पळयत सरकारांची जाल्यार गोंयांत कितें शक्य आसा कितें शक्य तुका आत्तां ग्रॅज्युएशनाची सर्टिफिकेट जाय मेळटा SSCची सर्टिफिकेट जाय अशी एकूय गजाल ना जी हांगा मेळना. सो हें आतां लोकांच्या म्हणजे तुका सांगता केन्नाय तुका म्हणजे म्हाज्या बाबतींत केन्नाय असो फोन येता एक अशें एक जॉब येयला एक 12वीची सर्टिफिकेट जाय आसली खंय मेळों शकता. अरे म्हटलें कितें उलयताय तूं 12वीची सर्टिफिकेट ती कितें बाजारांत मेळटा रे कितलें मेळटा तुज्या कडेन जाता जाल्यार सांग बाबा रे आमच्या कडेन असलें जायना अशें सांगपी मनीस जॉयन जाल्ले आसात नोकरेक. म्हणजे आमी आतां ओगी रावचें पडलें की आमकां दिसता की थोड्यो गोष्टी अशक्य आहात ह्या संवसारांत पूण गोंयांत सगळें शक्य आसा. सो ही एक मेंटेलिटी जी प्रमोद लोकांच्या तकलेन बसल्या पळय लोकांक आयज कितें म्हणजे ते बरोबर चुकीचें काय ना पूण आपल्याक जाय तें जावं शकता अशी एक मनान भरला आनी तेतूंतल्यानूच हे अशे वाद निर्माण जावपाक लागले. तुमकां कितें दिसता ह्या वादा भितर कारण फॉर द फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट इज पुटींग अप अ व्हेरी अग्रेसीव स्टान्स की आमी लोकांक विश्वासाक घेतले विश्वासाक घेवन सुद्दां जर ही परिस्थिती जाल्यार मागीर चलोवप कशें? तुमकां कोण बरोबर दिसता ह्या भितर? प्रमोद हातू एक मूळ विशयाचेर येता. हो सगळो शेकाचो जो विशय आसा पळय मूळ आमी एका तेंपार गोंयचें टुरिजम पळयताले सगळे बीच मेकळे आसताले गोंयकार सुद्दां बिचांचेर वतालो. आज गोंयकार बिचांचेर वचना. गोंयकार बिचांचेर वचपाचो जाल्यार खंय ते मालवण बिलवण वता तेवटेन गोंयांत वचना. सो हो इशू मूळ आयलो ही बडी मारून 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 कोर्टान हांकां जाग्यार हाडल्यात. कारण बटाक दिली कोण वासरी ताणें हातपांय पसरी करून ते शेक खाटी घालीत 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 बिचाचेर पावतात आनी लोकांच्यो वाटो आडयतात अशें करून हायकोर्टाचें एक दीस सणकलें आनी हांकां पॉलिसी करपा लायली नाल्यार हे पॉलिसी करपाचें न्ही. बेजिकली टुरिजम तुमी खंयी पळयात टुरिजमाच्यो टॅक्सी पळयात एकटो टॅक्सी काडूंक लागलो 10 जाण काडटात बिझनेस मारून उडयतात. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एकट्यान बार्र घालें 12,000 बार्र घाली बिझनेस मारून उडयलो. एकट्यान शेक घालो थंयच काडले 10 जाणांनी घाले बिझनेस मारून उडयलो. सो गोंयची इकॉनॉमी इज हायली अनरेग्युलेटेड. गोंयचो रेवेन्यू जर फक्त फाटल्या 10-12 वर्सांक कमर्शियल टॅक्स जर 3,500 कोटी वयल्यान 5,500 कोटीर पावला GDP 35,000 कोटी वयल्यान 1 लाख कोटी मायज पावलो. म्हणजे इट इज इनफॉर्मल इट इज अनरेग्युलेटेड इट इज अनऑर्गनायज्ड इकॉनॉमी आनी सरकाराच्या टुरिजमाचेर खंयच कसलोच ताळतंत्र ना. सो हे आनी शेकवाले मागत वतले पळय एकामेकाच्याच पांय चिकलांक घालून स्वताची बुट्टेची वेवस्था करून दवरतले आनी मागून. ऑन दीस वॉर्निंग नोट पांडुरंग बाब ह्या वादा भितर बरोबर कोण? हांव म्हणटा की हांव सुयेशाच्या हेज्या मता कडेन पूर्ण सहमत आसा आनी सरकार बरोबर आसा. कारण 20% नव्या भुरग्यांक आनी 80% जुन्यांक दिवप हेतून कांय रॉंग ना. मागीर नव्या भुरग्यांनी केन्ना बिझनस करपाचो? बरें जमनी तुमच्यो ते झगडटा तांच्यो जमनी त्यो ते बीच मरे तें थंय सगळ्यांक रायट आसा बिझनस घालपाचो. त्या चान्स मेळटा 20% भुरग्यांक नव्या भुरग्यांक जाल्यार मेळोना चान्स. बरें हे जे झगडटात न्ही 80% भितरले तुका सांगता जे 80% झगडटात ते तुरले 80% आसा पळय ते इज्रायली आनी रशियनाक दितले आतां काडून. गुडगांवच्यान दिल्लीचे लोक येताले चलोवपाक शेक हेंचे हे बसतात थंयसर केन्ना पळयला कोणी? आमकां सगळ्यांक खबर आहा बाट रसन काडटात भायल्यांक दितात हे शेक घेतात भायल्यांक दितात म्हणून. सरकारान म्हाका दिसता हे टुरिजम सेक्टराक जाग्यार घालपाची गरज आसा आनी ही हो लॉंग पेंडींग इश्यू आसा. जसो टॅक्सीचो आसा बुमऱ्यांक जाला तांकां तसो शेकाचोय सरकारान करपाक जाय. जर आयकना न्ही जाल्यार सरकारान नमते घेवपाची गरज ना. म्हाका दिसता सरकारान आपल्या पॉलिसी कडेन फर्म रावपाक जाय. जय आता कोणाचें आयकप म्हणून कांय समजना कित्याक एक सायडीन शेक ओनर्स म्हणटा दॅट कन्सल्टन्सी प्रोसेस वॉज नेवर हेल्ड. रोहन कावंटी म्हणटा हय 8-10 मिटिंगी जाल्यो म्हणटा बरोबर. सो कोणाचें आयकपाचें आतां. बट हितून भितर एक आसा की तेणी पयलीं एक तो एज क्लोज काडून उडयलो. आतां इतल्यो सगळ्यो गजाली येयल्यो त्यो
that becomes a little bit of suspicion, like, you know, आत्ता तुमकां कशें हें जालें. So is there some kind of a political motive or some political angle to that? Because as Rohan County is saying, and I slightly agree to him, like there should not be political involvement in this kind of in policy making. In policy Yeah. making. Policy So policy should be Absolutely. completely this thing. Yeah. So हितून भितर आतां बसून पळोवचें पडटलें गव्हर्मेंटाक खरेंच तेंचो rational is there in their argument of a change which they are saying. Otherwise they hingaच अडकटले न्हू. And otherwise now they are asking for an old policy for the new season. That is another issue. The government cannot go with this kind of demands. Somewhere they'll have to draw the line. Draw the line. Because if you have had about 8 meetings, then all these things should have been there in their minds. That means now somebody is prompting you and now you are raising those issues. That's not fair. हो जर बिझनेस गोंयकारांनी उरतलो न्ही जाल्यार त्या शेकवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय की हो आमच्याच कडेन उरपाक जाय आनी आमी चलोवपाक जाय. तुम्ही जर काडून भायल्यान दितले न्ही जाल्यार तुमचो कोणच सायड घेवचो ना केन्ना. Absolutely.